प्रायवेट बिलाचे हे दिल्ले आहा कितें सांगता? हय आमी गेले ते फावट गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील 2023 हे गेले ते असेंब्लीक घातलेलें. सो आमी तेंच बील रिइंट्रोड्यूस केला गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील 2024 हे आमी रिइंट्रोड्यूस केला आनी ते आयज आमी सबमीट केला. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयचो जो जागो आसा हो खूब गरजेचो आसा आनी आयज तुमी पळयता आसतले जशें फ्लडींग जाता आनी जशें लँड यूज चेंज जाता आनी गोंय जे काबार जाता पयला खूब बुट्टी जाल्ली आसा तेजे नांवान हिल कटींग केल्ल्या लँड फिलींग केल्या आनी खंय ना खंय आयज गोंयकार सोंपलेले आसा. सो तेका लागून जो ऑर्चर्ड लँड आसा जो राखून उरपाक जाय मात तो कन्वर्जन जाता आनी खंय ना खंय तेंची व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन येता आनी आमची गोंयची जी पर्यावरण आसा हें काबार जाता आनी अशी फ्लडींग आयज हे फावट तरी तुमी पयला आसा कितले लेवलान 2-3 दिसूच कंटिन्युअस पावस पडलो आनी ह्याच पावसान कसली फ्लडींग जाल्ली आसा ती आनी हेज्या फुडें आनीक एसेंब्लीन जावपाक जाय. सो हे आमी परत रिइंट्रोड्यूस केल्लें आसा. तशेंच आमी थोडी रेजोल्युशनां घातलेलीं आसा. एक म्हणजे रेजोल्युशन घातलां की अर्बनायजेशन ऑफ विलेजीस आयज तुमी पळयता आसतला अर्बनायजेशन ऑफ विलेजीस जाता जी विलेज उरना थंय कन्स्ट्रक्शनां जाता व्हडली व्हडली कॉम्प्लेक्सां येता तेका लागून आमी अर्बनायजेशन ऑफ विलेजीस हेजें जें आसा हें एक रेजोल्युशन घातलेलें आसा की एक खंयचें लिमीट आसपाक जाय ते लिमिटाची अंडरूच आमकां खंय ना खंय डेवलपमेंट जावपाक जाय तेजे वयर वचपाक जायना. तशेंच दुसरें रेजोल्युशन घातलां तें फायनान्शियल सपोर्ट टू सॉल्ट पॅन्स. आतां तुमी पळयलां आसतलें गोंयांत कितलेशे सॉल्ट पॅन्स आसा मात तांकां जो सपोर्ट जाय तो सपोर्ट सरकारा कडल्यान मेळना आनी आयज खंय ना खंय त्यो एक्सचेंज जावपाचे टायमार पावल्ले आसा कित्याक खुबशे सॉल्ट पॅन ओनर आसा ते सोडपाक सोदता जावं धंदो बंद करपाक सोदता कित्याक तांकां तो सपोर्ट मेळना जावं ते करपाक सोदना. सो हे खंय ना खंय हे ट्रेडिशनल सॉल्ट पॅन्सांक आमकां राखपाक जाय तेका लागून हो आमी दुसरें रेजोल्युशन घातलेलें आसा. आनी तिसरें रेजोल्युशन घातलां तें म्हणजे जे प्रायवेट सेक्टरान जे आमचे एम्प्लॉयज काम करता तांकां खंय ना खंय बेनिफिशियल म्हणल्यार तांकां फॅसिलिटीज जी आसा ती बरी फॅसिलिटीज मेळची. तुमी पळयलें आसतलें कितलेशे प्रायवेट सेक्टरान आमचे कामगार आसा तांकां फॅसिलिटीज सारक्यो मेळना आनी त्या कारणाक लागून तांकां कामाचें जो सॅटिस्फॅक्शन मेळपाक जायना हॅपिनस मेळपाक जाय तें मेळना. सो तेका लागून तें तिसरें आमी रेजोल्युशन घातलां. तितून आमी तांकां सरकारा कडेन मागला की तांकां त्यो फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाच्यो आनी खंय ना खंय आमकां आमचे जे वर्कर आसा तांकां बरे भशेन जें काम आसा तें मेळपाक रोजगार मेळपाक जाय म्हणून. आनी एक आमच्यांनी तो रेजोल्युशन घातला तें म्हणजे जे हेरिटेज सायट्स आसात तुमी पळयलां आसतलें तुमी हिस्टॉरीक सायट्स खुबश्यो हिस्टॉरीक सायट्स आसा मात आजून पर्यंत त्यो नोटिफाय जाल्ल्यो ना. सो त्यो नोटिफाय जावच्यो आनी तश्योच आमच्या सांद्रे मतदारसंघांनूय अश्यो सायट्स आसात त्यो आजून पर्यंत एक युनेस्को सायट्स जावं हिस्टॉरीक सायट्स म्हणून नोटिफाय जाल्ल्यो ना. सो त्यो नोटिफाय ह्या सरकारान ऑल ओवर गोवा सर्वे करून त्यो करच्यो हें एक रेजोल्युशन घातलां. आनी ही सगळी रेजोल्युशन आसा ती गोंयच्या हिता खातीर आसा गोंयकारा खातीर आसा आनी गोंयची जी संस्कृती आसा ही खंय ना खंय फुडें व्हरपाक आमचो जो ट्रेडिशन आसा हो फुडें व्हरपाक लागून आनी आमचो जे आमचे जे कामगार आसा हे कामगारांक खंय ना खंय पाठभार मेळपाक जाय म्हणून आमी हे जे रेजोल्युशन्स आनी हे बील घातलेलें आसा. तुम्ही सॉल्ट पॅनाचेर उलयले की सद्याक कितके जाण आहा ते खूब तुमी जायत हय मेन म्हटल्यार तोच प्रॉब्लेम जाल्लो आसा कित्याक आमच्याय सांद्रे मतदारसंघांनी सॉल्ट पॅन्स आसा बाकी ह्या गांवांत सॉल्ट पॅन्स आसा आनी आमी तेंची परिस्थिती पळयता कारण तांकांच आपणाच्या बोल्सांचे पयशे घालून बांद दुरुस्ती करचे पडटा तांकां वॉटर फ्लो मॅनेजमेंट करचें पडटा तांकां लेबर हाडचें पडटा अशें खुबशीं तांकां हें आसा काम करचें पडटा आनी बोल्सांचे कितलेशे आयज कितें जाल्यार ते थोडे आमचे जे सॉल्ट पॅन ओनर आसा तेंचे भुरगे भायर आसा त्या कारणाक लागून ते खंय ना खंय हांगा अफोर्ड करपाक शकता मात थोडे कडेन अशें आसा की ते अफोर्ड करप बंद केल्लें आसा सॉल्ट पॅन्सूच बंद केल्ले आसा. सो हें जावपाक जायना सरकारा कडल्यान कित्याक ते आतां सद्याक इंडस्ट्रियल सेक्टरान आसा इंडस्ट्रियल सेक्टरान आसल्या कारणान तांकां इंडस्ट्री थ्रू कांयच सपोर्ट मेळना. आतां एग्रीकल्चर सेक्टरान आसलो जाल्यार तांकां कितें ना कितें सपोर्ट मेळटलो आसलो आनी तो सपोर्टाच्या थ्रू खंय ना खंय बाकीचें म्हटल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटातून सबसिडी मेळटा कंपन्सेशन मेळटा अशें कितें तरी मेळटलें आसलें आनी ते कामां करपाक शकतले बांद बांदपाक शकतले बाकीची जी फॅसिलिटी आसा ती मेळपाक शकता मात ती जायना. सो आमचो तोच डिमांड आसा सरकारा कडेन की हेच्या पयलीं खरें म्हणल्यार जावंक जाय आसलें पण आमी आतां परत डिमांड करतले की हें खंय ना खंय आमच्या सॉल्ट पॅन जे ओनर आसा हांकां एक फॅसिलिटी म्हणून तुमी प्रोवायड करपाचें. आनी तुमी हेरिटेज सायटीचेर उलयल्या की सांगले कॉन्स्टिट्युशन ते जावचें म्हणून सो फाटल्या फावटी तुमी उलयले की आजून कित्याक जावंक ना. पळय कशें आसा आमी एवरी नाव एंड देन तांकां डिमांड करता एवरी नाव एंड देन आमी सांगता बट सरकाराचो प्रयास आसपाक जाय कारण कितें आसा आतां गोपाकापट्टनम पोर्ट हो एक वन ऑफ द ओल्डस्ट पोर्ट गोंयचो आसा आनी हो पोर्ट खंय ना खंय हेरिटेज सामको हेरिटेज सायट आसा लोक पासून ट्युरिस्ट पासून तो एक पळोवपाक येतले. तशेंच आमचे गोवापुरी म्हणून तो हेरिटेज आमची आसली एंटायर जी एरिया आसली ती हेरिटेज आसा. तशें कदंबा डायनेस्टीचे खुबशे मॉन्युमेंट्स आसा तशेंच बाकीचे डिफरंट हेरिटेज मॉन्युमेंट्स आसा केव्ज आसा
ओल्ड ब्रिजीस आसा. सो हे सगळे नोटिफाय जावपाक जाय आनी ते खंय ना खंय हेरिटेज हितून येवपाक जाय. आनी सांत आंद्रे मतदारसंघात हे रेजोल्युशन म्हणटा आख्खे ऑल ओव्हर गोवा जितले आमचे हेरिटेज सायट्स आसा ज्यो अजून पर्यंत नोटिफाय जाल्ल्यो ना, अजून पर्यंत त्यो आमच्या हितून येयल्ल्यो ना, सरकाराच्या दृश्टिकोनान येयल्ल्यो ना, त्यो आमी खंय ना खंय नोटिफाय करपाक जाय. आनी लोकां मेरेन म्हणल्यार फाल्यां ट्युरिस्ट स्पॉट जावं लोकांक येवन पळोवपाक जाय की ही हिस्ट्री आसा आमची गोंयची आनी ही हिस्ट्री आमी फुडें भुरग्यांकूय कळटली की बाबा गोंयांत कितें कितें आहलें. लास्ट टाइम तुम्ही प्रायव्हेट बिल सबमिट केलं आणि ह्या फावटी तुम्ही परत सबमिट करता. तुम्ही ओपोजिशन लिडर येऊ जे आले ना तर पर्सनली उलयला तुम्ही त्यांच्याकडे सपोर्ट करता म्हणून पळय बाकीचे आमदार आमी सगळ्यांक हें जें बील आसा तें गेले ते फावट सगळ्यांक आमी धाडलेलें आनी तांकां सांगलेलें की हें बील तुमी एक्सेप्ट करचें आनी गोंयच्या हिता खातीर हें फक्त आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें म्हणून बील म्हणून न्हू, हें गोंयच्या हिता खातीर हें बील आसपाक जाय. कारण तुमी पळयलां आसतलें आतां कितलें लँड ग्रॅबिंग जाता, दोंगर खाता, आनी कितें खाता, शेतां खाता, भाटां खाता, सगळें खायत आसा. पण ह्या बिलान अशें आसा जे कायदो आसा की बाबा गोंयकारां खातीर खंय ना खंय आमी राखून जागे आमचे दवरपाक जाय, जागे आमचे गोंयच्या हिता खातीर उरपाक जाय. आतां समज बाकीच्यो सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टींक तेंचो दृश्टिकोन सारको आसा, तांकां दिसता की गोंया खातीर गोंयकारां खातीर जागे उरपाक जाय जाल्यार हे बिलाक ते सपोर्ट करतलो, तेंको दितले. आमी तांकां परत मेल करतले, तांकां परत धाडटा. पण तेंचें डिसिजन आसतलें फाल्यां तेंच्यांनी सपोर्ट करपाचें काय ना तें. पण परत एकदां ओपनली तांकां सांगता की सगळ्यांनी ह्या बिलाक सपोर्ट करचो आनी गोंयची जो जमनीचो रायट आसा तो जमनीचो रायट प्रोटेक्ट करपाक लागून हातभार लावचो. थँक्यू.